नमस्कार. एडॉनच्या यायच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. मायनिंगाचेर इतलो बोवाळ चल्ला आनी सगळी जाण सगळे वटेच्यान कितें कितें उलयतात, पण मायनिंग वाठारांतलो आमदार जो थंयच्या लोकांक सदांच फेस करता, त्या बिझनेसाच्यो सगळी खास काळजी ताका खबर आहा. अशे आमदारा बरोबर ह्या वेळार उलोवप चड म्हत्वाचें ठरता. आमचे बरोबर आसात कुडचडेंचे भाजपा आमदार निलेश काब्राल. सर, स्वागत तुमचें. नमस्कार. म्हाका सगळ्यांत पयली गजाल सांग, हें जें जालां आनी बंद जालां सद्या, कितें इम्पॅक्ट पडला? सद्याक इम्पॅक्ट म्हणून तो आतां कळटलो, कित्याक नॉर्मली आतां चालू जावपाक जाय, 1 तारखेच्यान चालू जावपाक जाय आशिल्लें. बरोबर. सो आतां लोकांचो भंय पडला की चालू जातलें जावचें ना. इम्पॅक्ट लोकांचेर आनी लोकांच्या परिवाराचेर म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्याच्यान चालू जातलो. आतां चवथ हांवें काल एक बारीकशी स्टडी केली मार्केटान. चवथ तितले इफेक्ट जावना म्हणटाले बाजारवाले, कित्याक हांवें तांचे कडेन मिटींग आशिल्ली काल. तेन्ना ते म्हाका व्हडलो इफेक्ट जावना. 100 रुपया जर नॉर्मली जाताले ते 95 रुपीज जाले म्हणटाले. पूण लोकांचे एक्सपेक्टेशन भाईचेर आसा की गव्हर्मेंट आमचो जो आसा इट इज प्रोर मायनिंग चालू जावपाक जाय आनी तेजेर भरोसा दवरून लोक आपणाचे जे व्यवस्थीत चवथ बी फुलयल्या. फुडें पळया कितें जाता तें. तुमकां मेळटा ती इंडिकेशन्स कितें बेगीन सुरू जावपाची चिन्ह आसात? कारण खरें सांगात, कारण तुमी म्हळें की 1 म्हयन्यान जातले किंवा 2 म्हयन्यान जातल्यान तर जालें ना जाल्यार लोक अपेक्षा दवरून रावतले आनी मागीर तें जावचें ना. यू आर इनसायड दी गव्हर्मेंट. वॉट इज द फील दॅट यू आर गेटिंग? सी एज फार एज हांव गव्हर्मेंट इज कन्सर्न, म्हाका दिसना आमचो गव्हर्मेंट मायनिंग बंद जाता. इल्लिगल मायनिंग बंद जावपाक जाय. लिगल आसा तें चालू जावपाक आनी आमच्या सरकारान खंय इल्लिगल मायनिंग बंद करतले म्हणून खंयच बरोवंक ना. आतां भाईन आमचे जे कॉन्सेप्ट आशिल्लो फाटल्या एसेंब्लीन तुमी पळयले, नाका जाल्यार लोक मायनिंगाचे उलयताले आनी कितें कितें हेडलायन्स येताले. सो टू क्लॅरिफाय वॉट भाई फाटल्या गव्हर्मेंट एसेंब्लीन कितें केल्लें, टू क्लॅरिफाय दॅट येस माय स्टँड इज टेकन टू स्टार्ट लिगल मायनिंग, ही हॅज डन दॅट स्टेप and I don't feel there is anything wrong. आता फुडें हो स्टेप घेतरी बाकीचे जे भिता जे काँग्रेस गव्हर्मेंटान फाटले केल्लें आसा, सेंट्रलाचो हेल्प घेवन हे पळय नाटकां केल्या, तेजेर इफेक्ट जावपाक शकता. पूण आमचो गव्हर्मेंट मायनिंग बंद करचो ना. लिगल मायनिंग आसा तें चालू जातलेंच. म्हाका एक गजाल सांगा, तुमच्या आनी केंद्राच्या झगड्या भितर सद्याक लोक सांपडल्यात ना? आमची झगडी नाशिल्ली न्ही. पळय, आमचो सरकार जेन्ना येयलो, आमचो मुद्दो आशिल्लो इल्लिगल मायनिंग बंद करतले. सो वी हॅव टू स्टार्ट द प्रोसिजर ऑफ इल्लिगल. नो डावट की 6 म्हयने जाले इल्लिगल मायनिंग 100% बंद जाल्लें. पूण टू ब्रिंग क्लॅरिटी टू इल्लिगल मायनिंग स्टॉप जालें म्हणून आमच्या सरकारान हें न्यू सिजन चालू जाता. कित्याक आमचो सरकार 3 तारखेर निवडून 6 तारखेर कळ्ळें सरकार येयलो. सो इट वॉज द एंड ऑफ द मायनिंग सिजन. बाय एप्रील 15 बी मायनिंग बंद जाता. सो द न्यू सिजन गव्हर्मेंट वॉन्टेड टू फॉर्म्युलेट दॅट टू टेक लिगल मायनिंग, टू पूट ऑन रिकॉर्ड वॉट आर द पेपर्स आर देर, वॉट एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट प्रॉपर, ते सगळे सारखे करून मायनिंग चालू जावपाचें आसलें. आतां ही नाटकां सेंटर आमी कांयच करूंक ना. आमचो सरकार इज व्हेरी क्लियर दॅट मायनिंग हॅज टू कंटिन्यू. देर इज नो क्वेश्चन. निलेश भाई, एक सांग म्हाका, सेंटरान करूं किंवा स्टेटीन करूं, तूं ज्या भागांतल्यान येता त्या भागांतले बहुतांश लोक ताजेर अवलंबून आसात. अशी जेन्ना परिस्थिती येता ते लोक हें आयकतले की आमच्या सरकारान केलें ना, केंद्रान केलें म्हूण तुका जबाब दिवचोच पडटलो न्ही. केन्ना कितें जाता आनी केन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना ताजेर तुमी कितें करतात ते? सारकें, एब्सोल्युटली रायट. पूण म्हाका म्हजोच भाग न्ही, हांव कुडचड्यार लोकांचे त्रास जावचे ना, आख्खे गोंयांत जातले. आतां एक बारीकशें एग्जाम्पल दिता. आज जर कुडचड्या वयलें मायनिंग बंद जालें, जे जेटी लोडिंग बंद जालें, ट्रक चलपाचे जे कुडचड्या मतदारसंघात जे लोकांचे इफेक्ट जातलो जाल्यार इट इज गोवन टू रिलेट टू एवरीबडी. आमचे ते पळय थोडे म्हजे फ्रेंड सकल आसा, ते टायराचें दुकान आहा, तेजे कडेन कडेन एकूय ट्रक ना, काय ना, पूण टायराचें दुकान कशें चलता? ते ट्रकवाल्याचें टायराचें दुकान चलता. म्हजे थोडे फ्रेंड आसा जे बार्जी ओनर आसा, तेंचे कडेन ट्रक ना, ते बार्जी खंयच्यो चलतल्यो? म्हणजे इट इज गोवन टू बी रिलेटेड नॉट ओनली इन कुडचडें. दीस इफेक्ट इज गोवन टू कम टू फूल ऑफ गोवा अँड स्पेशली इन सावथ, विच विल स्टार्ट फ्रॉम एमपीटी, वास्को, दाबोली, सगळे कॉन्स्टिट्युशन जातले. ते डायरेक्ट इम्पॅक्ट जर मायनिंग बंद जालें तर आतां कळना, कित्याक इट वॉज इन ऑफ सिजन. आनी जर चालू जायना, इट इज नॉट ओनली कुडचडे म्हाका त्रास जातलेच, म्हाज्या लोकांक त्रास जातलेच, पूण तेज्या वांगडा बाकीच्या लोकांक त्रास जातले. लोक म्हणटात की जरी शाह कमिशनाचो रिपोर्ट आयिल्लो जाल्यार केंद्र सरकार खंयच गोंयांतलें मायनिंग कंप्लीट बंद करपाची स्टेप घडये घेवची नाशिल्लें. पर्रीकारान घेतलें, सो तांणी ताज्या की मुखार वचून तुगेली एनवायरमेंट क्लियरन्सीस अभेन्साक दवरली. सो तुमी जी स्टेप घेतिल्ली ती तुमच्या आंगार आयली ना? पळय, शाह कमिशन रिपोर्ट तो आतां टेबल जावन आसलो. शाह कमिशन वॉज रेडी विथ इज रिपोर्ट इन 3 फॉर्म्स.
आनी ते पयलीं आशिल्ले एक्चुअली काँग्रेस गव्हर्मेंटेन ते पयलीं करपाक जाय बिफोर द स्टेट इलेक्शन तेन्ना कळपाचें कोण कितें आसा तें बट दॅट रिपोर्ट हॅज बीन टेबल्ड नाव बिकॉज आमची सरकाराची जी प्रॉमिनंट स्कीम जसो लाडली लक्ष्मी स्कीम सी लॉट ऑफ स्कीम्स आय एम नॉट सेइंग दॅट इट इज ओनली ऑन मायनिंग डिपेंडंट स्कीम्स बट दीस स्कीम्स वेर खंय तरी ताका रेव्हेन्यू जायच न्ही रेव्हेन्यू स्किमी कडल्यान गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू जाय सो मायनिंग वॉज फॉर्म 900 crores 1000 crores डायरेक्टली येताले इट्स अ लॉट ऑफ मनी सो दीज स्कीम्स वेर बींग फॉर्मुलेटेड सो सेंट्रलाक दिसले पळय मनोहर पर्रीकर जो आमचे गोंयचो गव्हर्मेंट इतलो बरी वॅट काडले पेट्रोला वयले स्किमी काडटा जर हेका थंय तरी पॉयंट करपाक जाय नाल्यार ही मायट बी प्रोजेक्टेड एज फुडलो लिडर आमचो लीड भारतीय जनता पार्टी एज अ फ्युचर प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट कोण आय डोंट नो आय एम एज अ स्मॉल मॅन इन द पार्टी बट कांट से विथ such a leadership ability you don't know what will happen in the future so having a state leader who can go to the extent of removing VAT on petrol giving relaxation to people that means he has a vast thinking power but हे सगळे सेंटराक खडखडले आणि they are trying to pinch in the state revenues that is what I personally feel ही पिंच आता तुम्ही सोडयतली कशें see bhai I have full trust in आमचो माझो chief minister I know that he is not going to let the government us down the people down not his MLAs down and I have 100% trust that he will come out with a solution and I trust him that he will work in the people's जे लोकांक जाय आमच्या वाठारांत लोकांक जाय ते करतलो रिअलिस्टीक आन्सर सांग कितलो टायम लागतलो स्टार्ट जावपाक पळय आय डोंट नो कित्याक आजुनूय फ्रॉम द स्टेप्स टुडे मायनर्स हॅव स्टील नॉट स्टार्टेड गिविंग द पेपर्स क्लियरन्सीस बाय द स्टेट विल बी गिवन अप टू देम जे लिगल आसा इलिगल बंद जावपाक जाय लिगल जे आसा these clearances will be going to them and once the clearances go whether the central government still persists on their EC clearances we'll have to see so as far as the state is concerned I think within the next 15 to 20 days all papers once the mine owners gives we will state will give them permission to start EC clearances परत दिवपाचेर जर ते न दिवपाचेर जर ते ठाम रावले तुम्ही किती करतले पण EC क्लिअरन्स जे आसा हांव एक लेट मी टेल यू फर्स्ट यू मायट नॉट नोईंग आय एम अ इंजिनियर मायनिंग इंजिनियर एंड एज फार एज माय नॉलेज कंसर्न्स EC इज टुवर्ड्स द वर्किंग माइन्स नाउ EC हैज बीन गिवन टू द वर्किंग माइन्स फ्रॉम डे वन इट इज नॉट ओनली टुडे इट इज बीन फॉर सो मेनी इयर्स आणि EC काढून बिफोर 2001 2002 all EC clearance mines these rejects used to go in the form of dumps so EC was already given to remove these dumps and keep it to aside because it was not exportable as it is getting exportable so what is the problem so I don't feel you require EC clearance yes air water pollution the state prerogative is required EC is not required for dumps now I don't know what basis they are saying that the environment clearance is required for the dumps I would suggest to the government if EC is being stopped for the mines you stop you don't operate the mines at all you at least go in the dumps and start the dumps in those lines which I feel which is जोपर्यंत मायनिंगच्यो EC रिस्टोर जायनात तोपर्यंत स्टेट गव्हर्मेंटान डम्प्स उखलपाक परमिशन दिवपाक जाय डम्प्स व्हॉट इज द डम्प्स म्हटल्यार मायनीचे जे एनवायरमेंट क्लिअरन्स म्हटल्यार ब्रेकिंग द सर्फेस that is the EC clearance normally what is the clearance so that has already been broken the surface has already been broken and rejects which were not been exported have been from the dumps so dumps जर फुडें वयतले I don't think see आज example दिला तुका see काय वर्ष फाटी before the mobile has started you will see that telephone booth लोकांनी investment केलो telephone boothang STD ISD code घातले लोक invested in the coin machines and they started investing in the phones they made booths today where are these booths they are not there because that has gone today if these dumps are not exported as per the requirement you don't know whether they will be there in future because plastic see I will tell you this today builders they used to use आमची सेंटरिंग प्लेट म्हणटा पळय लोखंडाची आसताली आज सेंटरिंग प्लेट लोखंडाची करना आज हार्ड फायबर यूज करता खूब कडेन सो इफ आयर्न ओर इज नॉट गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड तुजी म्हणणी कितें की जेन्ना आतां तांकां डिमांड आसा तेन्नाच आमी ते एक्सपोर्ट करून निवळ करपाक जाय सारकें आज जर ते वचना फुडें वयतले म्हण कितें गॅरंटी आसा so when it is being taken when people are there are Chinese buyers who are buying these dumps they should be sold that is what I feel पण म्हाका एक गजाल सांग डम्प्साची बाबतींत झगडी मायनिंगाच्या बाबतींत झगडी अशें करून इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट जावपाक शकता केंद्राची आनी राज्याची दर दिसा अशी एक बारीक बारीक आनी मोठ्या मोठ्या सगळ्या विशयांची झगडी जायत रावल्यार पळय केंद्राचे आनी राज्याचे आमचो स्टेटीन आमचो BJP सरकार आसा काँग्रेस सरकार आसा सो दे वॉन्ट टू प्रूव अ पॉयंट आतां अशें जावपाक जायना पॉलिटिक्स आर सेपरेट
लोकांचे कितें जाय तें पळोवपाक जाय न्ही. पॉलिटिक्स यू गो इन पॉलिटिकल एंगल, यू ब्रिंग सेंट्रल, लेट सेंट्रल गिव्ह स्किम्स, लेट देम कम विथ गुड स्किम्स फॉर द पीपल एंड लेट देम शो वॉट दे हॅव गॉट. यू कांट ट्रबल पीपल. लोकांक त्रास जावपाक जायना. हे जे झगडी हे सेंट्रल करूंक सोदता टू ब्रिंग वन मॅन डावन इज इफेक्टिंग द पीपल ऑफ दिस स्टेट. That is not correct. It should not happen. You should look at the interest of the people of the state. And I don't feel that in any way BJP government of the state has got any conflict with the state, with the center. It is they are creating the conflict for their own reasons. ते कन्फ्युजन क्रिएट करतात. तुम्ही कांयच मस्ती केली ना. मस्ती कसली पळय म्हाका सांग, जेन्ना आमचो सरकार येयलो असेंब्लीन तेन्ना गाजलें, पेपराचेर हाडलें, आतां मनोहरान टर्न केलें, मनोहर पर्रीकर has changed. He is saying there is no illegal mining. So see, to clarify whatever is correct, he has made a right decision of stopping all the mines and bringing the papers and restarting it. He has never said that we are not going to start the mines. These people are doing now. You tell me, MOF clearance and कोणे दिलो? MOF clearance is given by the central state, बरोबर, not by the state government. बरोबर. Minister of Environment and Forest clearance is given by the center. Now that government is there for the last so many years. आज 7-8 वर्सां आली सेंट्रल काँग्रेस आसा. सो देअर ओन मिनिस्टर हॅज गिवन द क्लिअरन्स फॉर दीस मायन्स. नाव इफ दे आर सेइंग दॅट देअर ओन मिनिस्टर हॅज गिवन फ्रॉडुलंट, तर हू इज टू बी ब्लेम फॉर दॅट? इज द स्टेट टू बी ब्लेम फॉर दॅट? सो इट इज द सेंट्रल मिनिस्टर हू हॅज डन दिस, नॉट तांगेले म्हणणे असं कितें की तुम्ही आरोप सुरू केले न्ही तांचेरूय की ते भ्रष्टाचारी म्हणून. सो तेही म्हणतात आमी भ्रष्टाचार जाल्यार आमी सगळे अभियानसा दवरतात आनी आमी पळयता म्हणून. कशें आतां पळय, भ्रष्टाचार जर केला, भ्रष्टाचार आता शाह कमिशन हॅज रायटली पॉइंटेड आउट हू भ्रष्टाचार केल्लो आसा. थर्ड फायनल रिपोर्ट येवपाचो आसा. सो एवरीबडी नोज. म्हाका दिसता येयला, but they don't want to disclose it because it's going to be a big scam. So they are holding on to that third report where it is implicating a lot of people of the previous state government, including the central government, wherein people have done a lot of bhrashtachar. So now the state government has got no concern. Now with the third report they are not showing. I don't know what is the reason. So third report, they have depending on the first two reports of the Shah Commission. शाह कमिशनान जे कितें आपले रिपोर्टा भितर म्हणा ताचे कडेन तुमी सगळे जाण एग्री जातात? ना पळय, Shah Commission is individual person. I don't know, as far as my knowledge is concerned, if that report had to be done properly, he should have taken the stakeholders also into confidence, given them time to show what is the wrong. तेणे कितें केलां, लॅपटॉप घेतला, हॉटेलान बसला, गुगल मॅपार काडल्या. आय नो ऑफ इन्स्टन्सीस बिकॉज आय एम मायनिंग कन्वर्सेशन. आय नो, आय हॅव रेड द टू रिपोर्ट्स थरली. आय हॅव सीन दॅट रिलेटेड टॉपोग्राफी जो दाखयला तितू गुगल मॅपार, इट इज नॉट रिलेटेड टू द मायन्स वॉट इज सायड इन लिटरेचर बरयता, इट इज नॉट मॅचिंग एट ऑल. सो आय फील दॅट ही मॅट बी तरक. आय एम नॉट डाउटिंग मिस्टर शाह. He is a very good gentleman, but what I personally feel that he should have taken confidence of the stakeholders and sorted out the differences and corrected whatever is wrong. He has given a generalized picture of what he feels is wrong as an individual, which I don't think it is correct. So that is a debatable point. There are loopholes. Of course there are loopholes. There are mistakes in Shah Commission report. There are mistakes from what I have seen. Now if there are no mistakes, the future will say. But as far as what I have gone through, since I am a competent person, I am a technical person, I have seen that there are a lot of mistakes not created purposely, but virtue of interpretations of the area, because he is not fully focused on the area. Google Maps cannot tell you this is the area of the mine, of which mine. So they have been interchanged. A lot of places are there where they are interchanging the mines. What are you saying? The report is one-sided. Shah Commission report is one-sided. See, I'm not saying one-sided. It is not the factual position, 100%. But illegalities were there, which the Shah Commission has brought out. But 100% Shah Commission report is true, I don't feel. It should be, there are a lot of mistakes which he has also, because he is an individual man who has done this. He has relied on his individual sources. From where he has relied, I don't know. So it has not been scrutinized and publicized. So after now, when it's been open to public, so each and every, as a regional plan, there are a lot of differences. Now, the same way, Shah Commission also, there are a lot of loopholes which he has not brought out rightly, which will be shown.